प्रोग्राम हा वो सगळ्या तालुक्यांनी हांव गेल्लो. आज तो लास्ट सांगसेत म्हणून तो लास्ट दवरलेलो आनी आज तो कंप्लीट जालो. वो पयलीं हे आशिल्लो प्लॅन जाल्लो आनी आमी टायम टेबल डिक्लेअर केलो. आतां हांवें लोकांचे इश्यूज आयकल्या. एक प्रिंसिपल आमी दवरला म्हणटा तो की एक पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट आमी दवरला की लेस लेक्चरींग मोर लिसनींग. हांगा हांवें म्हजें भाशण दिवंक ना, खंयच जावं भाशण दिवंक वचना. आय मे बी इंटरप्टेड एंड गिवन अ फ्यू suggestions or clarified a few issues. But on the whole, I have not given speeches. This is about listening to the people. We have seen that there has been a good response all over Goa. It is because perhaps in Goa there are no people at the moment to listen. There are many people to give speeches. Everybody wants to give a speech. Nobody wants to listen to the common man. So I think I have started this on a new note, that I want to listen to the people, and by listening to the people I am going to raise these issues in the house. I am going to try my best to raise these issues. If I get a chance, very good. If I don't get a chance and the government doesn't reply properly, or if the government doesn't cooperate, like you see in the municipality today, on directions of somebody, the entire municipal staff has gone missing. So असो जर एटीट्यूड सरकार दवरूंक लागलो जाल्यार सरकाराक असो एटीट्यूड दवरला आनी लोकांची कामां ते करूंक सोदना, वो आयकूंक सर्वसामान्य मनशाक आयकूंक सोदना, हें सांगपाक पडटे लोकां म्हऱ्यान वचचें पडटलें. सो बेजिकली आमी एक सुरवात केला त्या लोकांचे इश्यूज आयकून तांकां सोल्युशनां हाडपाक. सोल्युशनां जर सरकार दिता जाल्यार वील बी हॅपी. देर इज नो नीड फॉर द नेक्स्ट मिटींग. सरकार जर सोल्युशनां दिना आनी आयचे भशेन वागता, हें खंयच जावंक ना. साखळे पसून हांवें मिटींग घेतली, म्हळ्यार दिवचले तालुक्यान. थंय पसून द स्टाफ ऑर हुएवर गव्हर्मेंट स्टाफ प्रश्न केलो जाल्यार दे हॅव बीन कोऑपरेटीव. मडगांवां जंय आमी आय शेअर अ म्युनिसिपल बाउंड्री विथ इट, फर्स्ट प्लेस आय हॅव सीन दॅट एवरीबडी इज अनकोऑपरेटीव. म्हळ्यार सालाजार वचून आहा, मडगांवान सालाजार आहा. सो ही परिस्थिती, ही दादागिरी, आनी ती पसून एक लोकप्रतिनिधी कडेन जो फक्त आयकूंक आयला, उलोवंक येवंकूच ना. उलोवपाचें आहा खूब, आयकुपाक जर इतली दादागिरी जाल्यार उलयतकर कितली, हो प्रश्न आहा म्हाका. आनी एक हांव लोकांक सांगूंक सोदता, मडगांवच्या लोकांक, सालसेत तालुका इज नॉट मडगांव अलोन. मडगांवान एक इश्यू आहा की मडगांवचो मास्टर प्लॅन, हो मास्टरान केल्लो प्लॅन, हो फुडले 6 म्हयने मडगांवच्या सगळ्या नागरिकांनी दोळ्यान सारकें तेल घालून जागे रावंक जाय, जागृत रावंक जाय. कित्याक हो मास्टर प्लॅन मुंबय केला, हो मडगांवच्या लोकां खातीर आनी सिवीक कम्युनिटी वाडोवपाक न्ही. हो प्लॅन केला जमनी ज्यो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्यो, एग्रीकल्चरल लँड गोंयच्या शेतकऱ्यां कडच्यान, उमुंदरी कडच्यान, ह्यो जमनी मॉनिटायज करून हजारांनी कोटी करून पॉलिटिकल रिटायरमेंट पॅकेज, ही रिटायरमेंट पॅकेजीचेर आमी दोळो सारको दवरूंक जाय. आनी वी हॅव टू बी शुअर दॅट वी वील हॅव अ पिपल्स प्लॅन. अँड टू मेक द पिपल्स प्लॅन, नाव इफ दिस टायप ऑफ एन एटिट्यूड इज सीन, वील हॅव टू गो टू ईच अँड एवरी वॉर्ड. वील मेक अ ग्रूप ऑफ पीपल, 28 पीपल. आय एम युजींग द वर्ड 28. देर आर 25 वॉर्ड्स. हांवें आयकलां भितरल्यान की तांचे 28 करूंक सोदता. 28 कर, 30 कर, 40 कर, जाय तितले कर. 40 लोकांक तयार करता आमी, यंग भुरगे जे सांगतात आमी की हे मनीस तुमचे लिडर आसतले, हे मनीस तुमकां प्लॅन, पिपल्स प्लॅन करपाक आदार करतले, आनी तांकां हांगाच्यान थंय घालचें पडलें जाल्यार थंय निवडून हाडूंक जाता. अशी कापालदाद आसूंक जाय आनी लोकां मदीं आमी वचूंक जाय. आमी जर पयलीं कापालदाद दाखयना आमची, जाल्यार लोक कशे दाखयतले. आज मोती दोंगरा वयले ते चली उलयले, ताची परिस्थिती कितें? ताच्या आवयक मारिल्ली आहा, खोंटांनी मारिल्ली आहा, कपडे पिनिल्ले आहा तिचे. हें आयकप हें आतां इन अ मॉडर्न एरिया, and that too in a constituency which is supposed to be is a cultural capital of the state, which is supposed to be the commercial capital of the state. अशें जाग्यान असली दादागिरी. आनी हें कितें, कोणा खातीर हें? केतनान सांगलें सर्वसामान्य गोंयकार तांचे खातीर रिंग रोड केल्लो, तांकां न्याय मेळना. सो फ्रॉम एनिमल्स टू सिवरेज टू पीपल टू एवरीथींग,
देर इज नो जस्टिस टू एनीवन. कांयच ना. मडगांव इज क्रम्बलिंग. Madgaon is going to crumble now more. This process has begun. Not with only with the buildings. Everything is going to crumble. This whole ecosystem has to made to crumble. Revolution म्हणटा तें मरे क्रांती ती एक आंबो पिकलो आनी तो पडलो म्हणून रावप ना. ताका फादर म्हणून उडोवचो पडटलो. सो तें उडोवपाचें आमी आतां सुरवात करचें पडटलें असो एटिट्यूड पळयला. आज तुमी पळयलात कितें तें बारीक मनशाचें हें म्हणटा ताका रेजिडेंट सर्टिफिकेट कित्याक मेळना हें विचारपाक मनीस ना. म्युनिसिपालिटी सगळी केली. फाल्यां हांचे तर नांवां हांवें काडलीं एसेंब्लीन. हो खंय गेलो, तो खंय गेलो, तो कोणाचे हप्ते घेवंक वता, ताका कोण धाडटा, हें जर सगळें काडलें तांचे फॅमिलीक कितें दिसपाचें सांग तूं म्हाका. आनी म्हाका एक गोंयकारांचे ऑफिसर होतो हो कोण तो होतो मेल्वीन म्हणटा आमच्या वेळा वयलो ऑफिसर. ताजें नांव काडप म्हाका सोबता. म्हाका बरें दिसता तें ताजें नांव काडून ताची घाण करप सारकी. इज इट गूड? I don't feel it is good. You think I feel nice by naming somebody and this thing? I don't have that sadistic pleasure of trying to hurt somebody. But why? Do your responsibility, man. You all are not servants of anybody, Baba. You are employees of the government. You are taking 7th pay. You all have got your duties to do. I am telling you, the Portuguese wouldn't do this. A Portuguese officer would have come and bloody said you are under arrest. Or spanked you, but would have reacted. हांगा रिएक्शनूच ना. मनीस नाच जाता हें कितें? What does it show? And who am I? Am I also elected? I am an associate member of the council. लास्ट टाइम तुम्ही असोच एक प्रोग्राम केलो. अशेंच लोकांचे प्रश्न आयकून लास्ट टाइम लोकांचे प्रश्न आयकले. कितले मेरेन हे लोकांचे प्रश्न तुम्ही असेंब्ली मांडूंक शकले? कितले प्रश्नांक सुटावो मेळटा मेळना तो म्हाका खबर ना. आयकप हें काम न्ही रे. आयकप हें काम न्ही. आयकून लोकांचो सुटावे मेळपाक ट्राय करप. आतां तातूंत खूब जाणांचे मेळ्ळाय बी. खूब जाणांनी उबे रावन सांगलां की आपलें काम जालें हाचे खातीर अशें सांगिल्लें आहा खूब कडेन. हांगाचेच न्ही, अडवलपाल म्हणटा थंय एक व्हडलें लँडस्केप जाल्लें. ते मनशाक हांव वळखप पासून हांवें इशू काडिल्लो तो एसेंब्लीन. आनी तांचें जालें म्हूण ते येवन दिवचले ताणें सांगलें आमचें काम जालें तुजें तूं आमच्या गांवांत येवचो. आय डोंट नो दॅट पर्सन टील नाव. आय डोंट इवन हॅव हिज नंबर. अशें जाता. थोड्यांची कामां जाता, थोड्यांची जायना. थोड्यांचें काम करूं नाका म्हणून प्रेशर आसता. सरकार करूंक सोदता. आतां हांचे 17 जाणांचे जे इशू आहा, 13 जाणांचो इशू आहा, ते मुखेलमंत्र्या कडेन हांव उलयलो आनी मुखेलमंत्री रेडी आहा. आनी हाका हांवें धाडिल्लोय मुखेलमंत्र्या कडेन. पूण मागीर फुडें जायना. कोण तरी आडयता. कित्याक आडयता? गोंयकार मरे ते, बहुजन समाजाचे ते. जो समाज तुमकां BJPक निवडून दिता म्हणून तुमी म्हणटा, कित्याक न्याय दिना? आतां तांकां हावजींग बोर्ड हांवें घाल्ले. हावजींग मिनिस्टर जयेश आशिल्लो तेन्ना म्हणजे पार्टीचो आहलो. विदावट अलॉटमेंट अशेंच काडून दवरलेले तांकां. दे डोंट इवन हॅव अ प्रॉपर अलॉटमेंट फॉर ऑल दॅट यू नो. दिस इज द वे यू ट्रीट अ गोवन. आनी तो रस्तो केन्ना शासनान जायना आहलो रस्तो. तो जर हांव काडना थंय आनी क्लियर करना, रस्तोच जायना तो. आनी तो रस्तो जायना जाल्यार मडगांव कोण येवपाचो? मडगांवांत आज परिस्थिती आमी पेडार गेले पांय पडपाक. येतना लोकूच ना. पयलीं अशी परिस्थिती आसताली, लोक डॅश मारून येवचे पडटाले. इतले लोक आसताले. खंय आहा लोक? मडगांवच्या बाजारांत लोक ना. हें कित्याक जाता? कित्याक हांगाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर असो मॅस जाल्लो आहा की तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्रिएट करपाक, रिबूट करपाक भितर यू रिक्वायर्ड द फायर इन द बेली. तूं सगळे फॅमिलीक घेवन वचून लोक वोटरांक मेळोवंक जायना. वोटरांक जे आयक कितें इशू ते आनी सोल्युशन दी. मेळून कितें जावपाचें आहा? ना. BJPचो एक प्रोग्राम आहा, नॅशनल प्रोग्राम. सगळ्यांक वोटरांक वचून मेळप. काय गुरू पौर्णिमेक देवळांत वचून पांय पडप. कितें करत देवळांत पांय पडून कितें जाता? लोकांचे इशू सॉल्व जाता तें सांग मरे पयलीं. ही सगळीं करतात, सगळेच देवळांत वतात, सगळेच इगर्जेन वतात. जालें? सोंपलें? असेंब्लीन प्रश्न मांडपा खातीर विरोधकांक टायम कमी दिला, वेळ कमी अशें तुमी म्हणटात. हे इशूज आहा पळय, हे आज म्हजो आज तारीख जाली 11. फाल्यां शेनवार. फुडल्या आठवड्यान सगळे इशू जे म्हाका दिल्या ते हांव समरायज करता आनी हांव कशें कशें घालता हें हांवें अनस्टार्ड क्वेश्चन आनी इन्फॉर्मेशन म्हणून घालां. हें हांव कॉलिंग एटेन्शन म्हणून घालतलो. हें हांव डिमांड्साक काडटलो. हें हांव स्टार्ट क्वेश्चन घालां. हें सगळें पणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन
कंप्लीट आढावो घेता इवन दिगंबर कामतीक प्रिपेअर करता की हे जे इश्यू काडले मडगांवचे ते खंय येतले आनी ते कशे ताच्यान पयलींच बंद करूं येता सांगून ते डिजअलाव कर बी म्हणून पूण सगळे इश्यूज आनी बिगिनींग फ्रॉम लोहिया मैदान हें लोहिया मैदान डेमोक्रेटायज जावंक जाय हें लोहिया मैदान इज लायक हायड पार्क कॉर्नर ऑफ लंडन इट इज वेर डेमोक्रेसी थ्रायव्स थंय परमिशन मेळना म्हणून जे आयकूंक येता पळय हें जावचें ना गेट मोडून उडयतले नेक्स्ट टायम क्लियर म्युन्सिपालिटीक हांव सांगता लोहिया मैदानाच्या वयल्यान पिपल्स प्लॅन आमी करतले मडगांवा खातीर आनी हो पिपल्स प्लॅन वील आय थिंक गिव जस्टीस टू द पीपल ऑफ मडगांव. इतलें तुमी सगळे सगळे कडेन हें केलें तुमचो मोस्ट कॉमन इश्यू असो खंयचो मुखार येयले मोस्ट कॉमन इश्यू म्हणटा तो जे इश्यूज गोंयांत चड आहा म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट गोंय सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री सो गोंयचो तरणाटो गोंय सोडून वता पूण भायले लोक गोंयांत येतात पेडण्या एक कॉलनी येता 6,000 CISF फॅमिलीची म्हळ्यार मिनिमम 3 लोक जर एक फॅमिलीन धरले जाल्यार 18,000 लोक पेडण्या येवपाचे आहा आं एक जाग्यार म्हळ्यार तांचो सरपंच CISF कार जातलो पेडणेकार म्हणटा आसचो ना तांकां म्हणचे पडटले CISF कार अशी म्हळ्यार डेमोग्राफीक इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू ऑफ बॅड रोड्स इश्यू ऑफ करप्शन इश्यू ऑफ अनएकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी ना कोण मरता गेलो तेल लायत कोणाक कांय पडूंक ना अशें कितें जालां आयडेंटिटी इज अ बीग इश्यू गोंयकार म्हळ्यार गाळ अशी ह्या सरकाराक दिसूंक लागल्या वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल एक्सचेंजीस बिटवीन महाराष्ट्र एंड गोवा काल आमचो स्पिकर वचून कल्चरल एक्सचेंज म्हणून जाय कितें कल्चरल एक्सचेंज अरे आमची पयलीं राखा मरे तुमी तूं मूळ गोंयकार तुका कल्चरल एक्सचेंज कितें जाय मूळ गोंयकाराची संस्कृती जिती दवर सगळ्याच भायल्याक हाडूंक सोदता वायस चान्सलर बिंदास सांगता की गोंयकार आहा म्हणून आमचे एक्रेडिशन देंवता completely wrong. Vice Chancellor has to be condemned, but not the Goan faculty. The Goan faculty has taken trouble for NEC accreditation. That is why I don't want to make a fleeting statement against the entire faculty. No, Goans have done their job. Goans are doing hard work. The teaching community of Goa is good, and we are very high in the per capita index of education all over the country. ओगीच काडून गोंयकारांचेर म्हणप कितें आनी ते पचता कित्याक काना खाली आवाज म्हणटा हांगा काडना कोण काडूंक जाय हांचेर तेजें राज ठाकरेन सांगला पळय व्हिडिओ काडनाका पूण काड म्हणून ते करचें पडटलें आतां काना खाली आवाज म्हणटा तो Vijay, last time was same matter Upanlo in your darbar, and this was about landlocked properties across Margao, Pathoda, and I'm sure this is going to be